लावून घेतले जेन्ना बाब निलेश काब्राल मंत्री आशिल्लो ताच्या अंडर आमी ताणें स्वता पयशे PWD टेंडर पयशे दिवपाक गेले म्हणटा तेन्ना पयलीं कितें भिक्षाटन आमी करता मेजर टेंडर जाल्लो आसा आनी बिल्डींग आमकां पळय आतां ऑफिसून पळयता पळय वयल्यान घसरी उदक येता आमी वर्स स्वता रिपेर करता आमी हजारांनी पयशे मोडल्या ते वयले रिपेर करचे आमकां जाग्यार पडना आनी आमकां ऑफिस आमच्या हांगा जाय ही बिल्डींग बरी आसा भक्कम आसा ती खाली मेंटेनन्स ताका लागून बंद जाता आमकां आमचे परते सरकार मागता आनी मडगांवचे आमदार आनी मंत्र्या कडेन मागता बाबा एक कोमदादी मनाक घालून तेणें टेंडर कसो केलं जातले बेगीन मेंटेन जावची आनी बरी ऑफिस आसा मोडून उडोवपाक गरज ना आनी एका बरें सौर घेवचें तेन्ना आमचे गोंयांमध्ये सुंदर दिसतलें आमचें डिमांड जाता तितलें बेगीन करचें नाजाल्यार फुडें जशें फुडें फुडें सत्याग्रह बसतले केन्ना मागीर आमकां कमिटीचें बसून फुडें एलमिट आमचे स्विडन करप हें आमी ठरयलें कोर्स इलेक्शनां हें करतले घडना आनी करना जाल्यार पयलीं सीएमार मेळटले कन्सर्न मिनिस्टर मेळटले इवन आदेश शेखर बाबा मेळिल्ले कळ्ळें तुका सो आतां बंद नासल्यार मेळटले परत एक मेळटले आनी मागीर ही फुडें कृती आमची आसतली हें घडना जाल्यार आमी बसतले सत्याग्रह आनी जो पर्यंत रस्ते येना ते गव्हर्मेंट कांय करूंक सोदना आनी आमच्या सरकारा इशारो आसा तुमी करून दिवचें हें लोकांचें पब्लीक जावन आसा पब्लीक बिल्डींग जावन आसा ही मेंटेन जावन आसा सांबाळून घेवपाचें काम आसा कांय गोश्टी सरकार सहज करूंक शकता आनी टेंडर कसो जाला तर काम कित्याक जायना तें सरकारान विचारचें